प्रश्नकाल सुरू करूया. Speaker, sir, small correction. Star question number 6B, tabled by Sri Vijay Sardesai, under Rule 49. एक उत्तर देत असताना sir, some passages, corridors have been commuted शब्द वापरला. It is not commuted, it is converted. The word commuted has to be replaced by. आम्ही उत्तरान commuted. उत्तर मेळूंकूच ना आमकां तेजें. I have given the reply. उत्तर ना रे. Word is converted. म्हाका तें उत्तर मेळना. म्हाका माय इन्क्वायरीज रिवील्ड दॅट ते पोस्टपोन करतात म्हण तुमी अशें म्हाका No दिशिल्लें. reason for postponement. This reply is there with me copy. 6. If because of any reason it has not reached him, I have no problem. That is up to the speaker to decide. But according to my data, it has been received. I have received the copy. It has the reply. 6B. If there is no reply provided in time, that is up to speaker to decide. नो असं असं सगळं असं. अच्छा रा मनरेगार. Star LQ number 7C given by me earlier and replace the same with revised one, the copies of the which are already circulated. Speaker sir, in star number LQ number 2A, I would like to make the following corrections in column 8 of the annexure. The word commissioning may be replaced by the word supply at the following serial numbers 1, 5, 7, 1, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15 and 16. Sir, a small correction. The answer of on star LAQ number 6 may be corrected to be read as under. Figure in column quantity in liters at serial number 1 may be read as 24,660 KL instead of 22,656 KL. Second, number 2. Figure in column quantity in liters, serial number 2 may be read as 22,990 KL instead of 11,200 KL. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 श्री नरेश सावळ. Speaker sir, star LQ number 1B. Speaker sir, answer as per circular star. म्हजो क्वेश्चन आसलो जी बिलां इश्यू करता मिटर बील हाजेर पूण अजून पर्यंत बिलां 2 महिने 3 महिन्यांनीच बिलां येता. ही 3 महिन्यांनी बिलां किंवा 2 महिन्यांनी येता ती केन्नाच्यान येता मिनिस्टर सांगूंक शकता? स्पीकर सर, बिलांचो जो प्रॉब्लेम आहा, आमच्या ऑनरेबल MLAन जो विशय काडला तो खरोच सिरियस प्रॉब्लेम आहा, म्हाका खबर आहा. आनी गेले म्हाका दिसता एक वरसभर बिलां थोड्या भागांनी गोंयांतल्या 2-2, 3-3 म्हयन्यांनी बिलां तेजी म्हाकाय जाणीव आहा. आनी गेले एक वरसभर जालें म्हाका दिसता बिल्स अजून सारकी जाग्यार पडना, कारणां ताका खुबशीं आहा. पूण आमी थोड्या दिसांनी ताका लागून सोल्युशन काडलेलें आहा आनी आमी हे बिलिंगाचें आहा तें आउटसोर्स करपाचें केलां. स्पीकर सर, मिनिस्टर सांगता प्रॉब्लेम्स आसा हे खबर आसा, पूण कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते मिनिस्टर सांगूंक शकता? स्पीकर सर, प्रॉब्लेम म्हणजे मिटर रिडर्स कमी असल्या कारणान थोड्या बिलांचे प्रॉब्लेम आहा. आनी मिटर रिडर्स कमी आसलेले तेतूनय जशें गेल्या फावटी हांवें आन्सर दिल्लें की आमचे कडेन एक तर मिटर रिडर कमी आहा, पूण जेन्ना इलेक्शन ड्युटीक बी आमचे थोडेशे चडशे करून मिटर रिडर थंय गेल्या उपरांत तो प्रॉब्लेम आतां CMान सॉल्व केला. तेन्नाय ताचो थोडोसो इफेक्ट जाला आनी ती बिलां चड पेंडींग उरलेली. स्पीकर सर, हो स्टाफाचो प्रॉब्लेम जालो, पूण जेन्ना बिलां येता तेन्ना ती 2 किंवा 3 महिन्यांनी येता. तेन्ना हांगा जर पळयत जाल्यार 1 to 60 युनिट्स 1.20, 60च्या वयर गेले काय मागीर 160. एक गरीब मनीस समजा एखाद्या एकट्याच्या घरान समजा 60 युनिट चलता जाल्यार तो ₹1.20 फारीक करता. त्याच मनशाक 2 महिन्यांनी बिल दितकूच ते सगळे ॲड केले जाल्यार जो ₹1.60 पडटा.
ते जवळ जवळ 3 रुपयान सुद्दां 3 म्हयन्यांक पडूंक शकता आनी पडटा. हेची तुमकां खबर आसा? क्वेश्चन तुजो म्हाका कळूंक ना सारको. बील समजा एका मनशाक समजा 60 युनिटाचें बील येता. समजा एका म्हयन्यान समजा पयल्याच म्हयन्याक 60 युनिटाचें बील आयलें जाल्यार ताका 1 रुपया 20 पयशांन ते कॅल्क्युलेट करता युनिट. तेच 2 म्हयन्यान समजा आयलें जाल्यार 60 120 जाले युनिट. 120 युनिट तुमी 60च्या वयर वयतकूच तुमचो रेट आसा 1 रुपया 60 पयशे. ते 1 रुपया 60 पयशान तुमी कॅल्क्युलेट करतात. तेच फुडें वचून समजा जर ते वाडत गेलें जाल्यार ते 3 रुपयाचेर सुद्दां पावता. म्हणजे एबव 500 युनिट्स 3 रुपया पर्यंत ते पावता. 3 रुपयान तुमी कॅल्क्युलेट करता. म्हणजे सादारण मनशाक हो भुर्दंड. म्हणजे बील जेन्ना तुमचे 2 किंवा 3 म्हयन्यान येता तेन्ना ते ताजे त्रास कोणाक? सामान्य मनशाक त्रास जाता ते. हे तुमकां खबर आसा काय म्हणटा? म्हाका दिसना तूं सांगता त्या प्रमाणे ते 3 म्हयने फुडें गेले पण तशेच चार्जीस येता म्हणून. तशें म्हाका दिसता बिलींग जाता. म्हाका दिसना खंय तरी चुकला. तूं सारकें फंडट करून म्हाका दाखोवपा जाता. हे पळय म्हजे कडेन बील म्हज्या बरोबर आसा. त्या बिलाचेर तुमचे हे पळय PPPCA बील, मागीर ड्युटी चार्जीस, अश्यो कितलेशे फिक्स चार्जीस, अश्यो कितलेशे चार्जीस आसा तातूंत. हे कसले चार्जीस आनी कित्याक लागून हे लायता तुमी? नाही एक सिंगल कोणाच्या बिलाची जर कंप्लेंट आहा तूं म्हाजे कडेन दिवपा आता हांव चॅक करून पळयता. ती बिलाची कंप्लेंट तुमचे कडेन वयतलीच, पूण तुमच्या लक्षान आनी एक हाडून दिवपाक सोदता की एखाद्या वेळाचेर समजा कोणाचें घर समजा जर बंद आसा 2 म्हयन्यांनी किंवा 3 म्हयन्यान बील दिवपाक मिटर रिडर वयता आनी 3 म्हयन्यांक वचून तो त्या वेळाचेर तेजें जर घर जर बंद आसत जाल्यार तें घर सोडून तो फुडें वयता आनी परत केन्ना येता? 3 म्हयन्यांनी परत येता तें बील दिवपाक. तेन्ना त्या वेळाचेर ताका कितल्या म्हयन्याचें एकदांच बील फारीक करचें पडटा? 6 म्हयन्याचें बील वांगडाच फारीक करचें पडटा. हे सादारण मनशाक शक्य आसा? घराचे लॉक तोडू मागीर. पण बंद असले जाल्यार तेणे बिल कशें दिवप? बंद असले न्ही, बंद असले म्हणजे मिटर भायर लावपाक जाय तो बरोबर आसा तुजो. पूण समजा जर ताका तें बील मेळूंक ना, बील दिनासतना समजा तर गेलो जाल्यार 6 म्हयन्याचें बील वांगडा दिवचें पडटा ताका. आनी ते 6 म्हयन्याचें बील वांगडा फारीक करपाक शकता तो? तूं सांगता तें म्हाका कळना. तो 6 म्हयन्याचें बिल ताका जाता कित्याक? तो घरा वेगळो ना, तेचो मिटर भितर आहा. भायर ताका मिटर रिडींग घेवंक मेळना म्हणून बिल वाडलें न्ही. आमचो मिटर रिडर गेल्लो आहा. तो पावल्या उपरांत तो मनीस ना, तेणी भितरल्यान मिटर लायला जाल्यार तेणी रिडींग कशें काडप? भितरल्यान मिटर लायलो समजा एखाद्या बरोबर काय चूक? न्ही, भितर मिटर लावकूच जायना. मिटर न्ही, हे रिडर चूक. म्हणजे त्या जो ऑफिसर आसा किंवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे कोण स्टाफ आसा, कोण इंजिनियर आसा, तांच्यांनी ते मिटर ताचो भायर काडून घेवपाक जाय. मागीर कित्याक अशें प्रकरणां आसा जाल्यार कित्याक घेवंक ना आतां पर्यंत? म्हणजे लोकांचेर अन्याय जाता हो. एकदांच फारीक करपाक तांकां त्रास जाता. बरें, असले केसी कितें जाल्यार डिपार्टमेंटा कडेन हांव सांगता आनी जे कोणाचे मिटर भितर आहा पळय तांकां कंपल्सरी भायर काडूंक लायता. श्री रोहन खंवटे. स्पीकर सर, म्हज्या कलिगान नरेश सावळान म्हणिल्ल्या प्रमाणे म्हजे कडेन एक बील आसा 4.5 म्हयन्याचें 7,798 आनी युनिट्स युटिलायज 2,850. हें रेजिडेन्शियल घर 2,850 युनिट 3-4 म्हयन्याचे म्हणून चार्ज एका वेळार जाल्ले आसा. ड्यू डेट दिल्ली आसा 12 दिसान पे कर म्हणून. बील पावता 6 दीस पयलीं. स्पीकर सर, सर्वसामान्य मनीस हें बील कशें पे करतलो? हॅज द गव्हर्मेंट अंडरस्टूड? कितें 2,800 युनिट कंज्यूम करता तो AC आहा ताका घरा. न्ही, एसीचो प्रश्न ना. AC आसूं, फॅन आसूं, कितें आसूं. स्पीकर सर, युनिट्स वॉट इज बींग कंज्यूम्ड फॉर वॉट एवर, दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल वीच आय हॅव सायटेड. वॉट आय एम आस्किंग इज, हे बिल पे करपाक जे सर्वसामान्य मनशाक जे त्रास जाता हाका गव्हर्मेंटाक एक्नॉलेज केला. मिटर रिडर प्रॉब्लेम आसा, बाकीचे प्रॉब्लेम आसा, वी ऑल्सो अंडरस्टँड. गव्हर्मेंटान कितें घेतलां हाजेर? हॅव दे एज पर JERC रेग्युलेशन्स गॉन अहेड? गेले जाल्यार हांकां कित्याक तुमी फॅसिलिटी दिना? बिल तेजें पेंडींग उरून इतलें एक तर बिल तेजें वाडलां आसतलें, तो कितें तरी युनिट्स वाडला म्हणून बिल वाडलां. स्पीकर सर, हांव सांगता 4.5 म्हयन्याची बिलां वचता म्हणून. Speaker sir, I think whereas bills are delayed for which he is finding solution, I will like to only point out that ज्या जाग्यार अशी चुकून व्हडली येता आनी कोणाक पे करूंक येना त्या जाग्यार ताणें वचून जर तूं एक्झिक्युटीव इंजिनियराक सांगीत जाल्यार ही गिव्स
कन्सेशन टायम दिता आनी इन्स्टॉलमेंटान फारीक करूंक लायता पण एक्चुअली द कंज्युमर इज नॉट एट लॉस, इट इज डिपार्टमेंट वीच इज एट लॉस, बिकॉज ताका जे एका म्हयन्यान बील मेळपाचें आसता ते 4 म्हयन्यान मेळ्ळ्या पयशाचो इंट्रस्टूय सेव जाता हाजो. आतां अडचण जाता हें म्हाका मान्य आसा, पण 2800 युनिट कंज्यूम करणारो मनीस इज नॉट अ सर्वसामान्य. बिकॉज म्हजो प्रश्न कितें आसा, जे आमी गव्हर्मेंट बिलां धाडटात, इज इट अ स्टँडर्ड प्रोसिजर फॉर सेंडिंग दीस बिल्स? ऑल द बिल्स विच आर इश्यूड थ्रू आउट द स्टेट ऑफ गोवा, इज इट अ स्टँडर्ड प्रोसिजर? स्टँडर्ड सॉफ्टवेअर आसा जाल्यार चॅक एंड बॅलन्स सिस्टम कितें आसा तांच्या कडेन? आतापर्यंत आमचे मीटर रिडर जी बिलां व्हरून दिता पळय, जी मिटर सिस्टम रिडाचें उलयना हांव मिटर रिडाचें उलयता. तूं खंयच्याचेर हांव तुका विचारता, जे सॉफ्टवेअर तुमी यूज करता नाल्यार बिलिंग प्रोसिजर आसा, तो बिलिंग प्रोसिजर स्टँडर्ड फॉर थ्रू आउट ऑफ गोवा? ना 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 कित्याक ना? आनी समज ना जाल्यार वॉट इज द चॅक एंड बॅलन्स सिस्टम ऑन दीस? एरर जावचे ना म्हणून जे मनशाक जे बील रॉंग आसूनी तो वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इज गॉट नो टायम टू आन्सर हिज क्वेरी, तो 10 फावटी फावटी मारता आनी मागीर तो परत येता की आमच्या कडेन बील घेवन हाका कितें तरी फारीक करून सांग, मागीर आमकां फोन मारचो पडटा ताजें बील सेटल करून दी, मागीर तो परत वता आमची नोट घेवन, मागीर तो आयकता ऑफिसर. हे इनकन्विनियन्स जे सर्वसामान्य मनशाक जाता हे वर्सभर जालें, आतां आमी हाजेर कितें करता? नाही, आता जसे नरेश सावळाक ताका आन्सर दिला की आमी ह्या 8 दिसां भितून एक टेंडर येता, आमी ते आउटसोर्स करपा आहा आनी तूं सांगता ते सगळे सिस्टम तेतून येवपाचे आहा. त्याच्या उपरांत RAPDRP जेन्ना आनी 1 वर्सा भितून तो हें चालू जातलो तेन्ना ही सगळी सिस्टम जाग्यार पडपाचे. बिकॉज म्हजें एकूच आसा, म्हजें एकूच आसा, whether this particular, if government is aware when they are having problems within the department of billing errors, outsourcing this particular thing, they will avoid errors. म्हणून हे government सांगू शकता? नाही, आउटसोर्सिंग केल्या उपरांत एरर जातले अशें म्हाका दिसना. म्हणजे आमी आउटसोर्सिंग करता ते त्या लेवलाची टिमूच पळोवन आउटसोर्सिंग करतलो. आमी जे कंडिशन्स घातला ते आउटसोर्सिंगाचे कंडिशन्स टायम फ्रेम कितें? श्री म्हाका दिसता आउटसोर्सिंगाचे ह्या एक 8 दिसान टेंडर येवपाचा. श्री मायकल लोबो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आतां एश्युरन्स दिला की लोकांक टायम दिता म्हणून फारीक करपाक. जेन्ना 5 months आमच्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिलां 5-5 म्हयन्यांनी येता. स्पीकर सर, त्या बिलांचेर जेन्ना आमी जे सामान्य लोक वयता, गरीब लोक म्हणटा आमकां मातसो टायम दिवचो, पूण तेजेर एक चार्जीस म्हणून येता. तूं जितको टायम मागता, 3 म्हयन्याचो टायम मागता फारीक करूंक इन्स्टॉलमेंटांनी 3 म्हयन्यांनी, ते चार्जीस लायता ताका. 5 म्हयन्यांनी एकदां बिल येता आनी मागीर एवरी 3 months'an तूं फारीक करूंक सोदता जाल्यार ताका चार्जीस लायता. ते चार्जीस तुमी हे करतले? बिकॉज माफ करतले? हांव एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक एक प्रपोजल करूंक लायता, ज्याचेर कोणाक इलेक्ट्रिसिटीचें बील येना पळय ताणें आपलें एवरेज बील ही कॅन पे बाय टेकिंग अ ब्लँक फॉर्मेट. एक 15 दिसां भितर ही स्कीम काडूं जाय जाल्यार तांकां सांगता. म्हणजे जाका बील आयलें ना समजा ताका एकदम पयशे भरपाक अडचण जाता. खबर आसता आपलें म्हयन्याचें बील 200 रुपया, 150 रुपया, ताणें वचून ते विथावट अ बील ऑल्सो पयशे दर म्हयन्याक 200 रुपया भरले की ऑटोमॅटीक बील जेन्ना येतलें ना ताका ते सेट ऑफ करूंक मेळटलें. सो दॅट ही डजंट हॅव अरियर्स पायलींग अबावट. जो पर्यंत ताजी सिस्टीम जाग्यार येना तो पर्यंत हें करपाक जाय जाल्यार येता. इफ द हाऊस मेंबर्स एग्री यू कॅन पे ऑन अकाउंट. म्हणजे नॉर्मली कशें आसता प्रॉब्लेम एरियज मी श्री सुभाष फळदेसाय. अरे ताका आमी बील ताका ऑन अकाउंट बील जाय जाल्यार दिवपाक वेवस्था करता. फाटल्या बिलाच्या एमावंटा इतले ताणें भरूं येता अशी वेवस्था एवरेज करपाक करपा येता. आता. सुभाष फळदेसाय. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यांनी जे मिटर रिडर आसात ते शॉर्ट आसात, कमी आसात म्हणून आउटसोर्स करपाचो हें केल्लो आसा. पूण आसा ते मिटर रिडर्स मागीर ते खंय डिप्लॉय करतले? दुसरी गजाल आसा की आमकां एम्प्लॉयमेंटाची इतकी गरज आसा आनी ह्या वेळार जर आउटसोर्स केले आनी ते गोंयचे भायले कोणी एक घेतले आनी ते जर ताणें आपल्यालो वर्कफोर्स डिप्लॉय केलो जर जाय जाल्यार गोंयच्या रोजगाराचेर ताजो परिणाम जाता. दुसरी गोष्ट नरेश बाब सांगताले ते माननीय मंत्र्यांक एखादे वेळ कळना जातलें. एखादे वेळार 60 युनिटाच्या पेक्षा एक LIG कनेक्शन आसा आनी 60 युनिटाच्या पेक्षा जर कमी आसत जर जाय जाल्यार ताका ₹1.60 पडटा.